आणि NSUIचे जनरल सेक्रेटरीज कुमार गवली आणि विश्वा फळदेसाय. आयचो विषय जावन आसा नीट. तुमकां खबर आसतलें कितलेशे दीस जाले ह्यो विषय गाजता, देशभराक गाजता, गोंयांत सुद्धा. NSUI जावं यूथ काँग्रेस जावं आमी रस्त्यार येवन हेजेर प्रोटेस्ट केलेलो, डिमांडिंग ट्रान्सपरन्सी, डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान हू इज एड्युकेशन मिनिस्टर. सो फाल्यां एट लास्ट ती एग्जाम जावपाची आहा, कॅन्सल जाल्ली एग्जाम आतां ती फाल्यां जावपाची आहा. सो त्या विशया खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स आहा. हांव मागता आमचे अध्यक्ष अर्चित नायकाक टू एड्रेस द मिडिया. थँक्यू नौशाद. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक येवकार प्रेस आनी मिडिया भावां. आजचो जो विशय आसा इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपिक, नीट एग्जाम्स. आनी हो विशय यूथ काँग्रेसीन देशभरान घेतला. आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल इंडियाचे लोकसभेत श्री राहुल गांधीजी ताणें हो विशय कोर्टान सुद्दां वचून घेतला, कोर्टाक राजस्थान. आनी हे नीट पेपर जे लीक जाले हे भाजप सरकाराच्या अंडर हे नीट पेपर जे लीक जाले आणि त्या खातीर आता परत री एक्झामिनेशन जे आसात ते फाल्यां आसा. फायनली दीज uneducated people are taking an exam successfully tomorrow and I hope it's a success. आज यूथ काँग्रेस in collaboration with NSUI आम्ही दोघांनी मिळून आणि एंटायर काँग्रेस फॅमिली आम्ही ह्या गोयच्या जे तरणाटे जे आसा 4300 प्लस भुरगे जे फाल्यां नीट एग्जाम आन्सर करतले त्यांच्या बरोबर आम्ही रावतले. अराउंड 12 समार सेंटर आसा, 12-13 कितें तरी सेंटर्स आसात. सो आमचे यूथ आणि NSUIचे भुरगे प्रत्येक सेंटराचेर आसतले. आमकां ह्या सरकाराचेर मात्तूय विश्वास ना, कित्याक आतां सरकारान हे कदंबा ट्रान्सपोर्टेशन ऑर्गनायज केला प्रत्येक सेंटराचे भुरग्यांक व्हरपाक. बरी गजाल जावपा जाय. पण फाल्यां योगा डे आसा, फाल्यां गव्हर्मेंटाचो हो सर्क्युलरी आयला जितून ताणें कंपल्सरी केला की प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटांक स्टुडंट्सांक वचून योगा करपा जाय. ती बरी गजाल. बट ट्रॅफिक कशें मॅनेज जातले दॅट इज माय क्वेश्चन. फाल्यां संडे आसून आनी योगा डे आसून हांव रिक्वेस्ट करता होम मिनिस्ट्रीक, मुख्यमंत्रीक की तुमी ट्रॅफिक मॅनेज बऱ्या भशेन जावपा जाय. फाल्यां खंय कंजेशन जावपा नाका. दुसरी गजाल, ही जे बस ऑर्गनायज केला ते भुरग्यांक ताणें फीजूय लायला 10 रुपये 20 रुपये फॉर ट्रॅव्हल. हांव आनीक रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की आनी स्पेशली ट्रान्सपोर्टेशन डिपार्टमेंट कदंबा ट्रान्सपोर्टा कडेन की हे जे फीज आसा भुरग्यां खातीर ते ही आतां एग्जाम आतां परत जाता तुमच्या पेपर लिका खातीर. तुमी कंडक्ट करपाक शकूना म्हणून ही जाता. आणि आता फाल्यां भुरग्यांक तुम्ही जर बस ऑर्गनायज केला जाल्यार ती सारखी करची. तांकां हे 10 रुपये आणि 20 रुपये फीज चार्ज करचे न्ही. एंड इमिजिएटली हे फाल्यां जे बसा खातीर जे फीज आसतले टिकेट्स आसतले ते फ्री करचे भुरग्यां खातीर अलॉंग विथ द गार्डियन्स ऑफ द पेरेंट्स हू विल बी ट्रॅव्हलिंग विथ देम. तिसरी गजाल म्हणल्यार आम्ही यूथ काँग्रेस आणि NSUI मेळून हेल्पलाईन लॉन्च करता. आम्ही नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा आणि कुशावती डिस्ट्रिक्टान आमचे भुरगे व्हॉलंटियर्स म्हणून आसतले. अलॉंग विथ मी आम्ही सगळ्यांचो नंबर थोड्या वेळान रिलीज करतले. नॉर्थ गोवान आमचे आसतले ट्रेवर फर्नांडीस आणि वैष्णव पेडणेकर. ट्रेवर फर्नांडीस आणि वैष्णव पेडणेकर आमचे वायस प्रेसिडेंट. साऊथ गोवान आसतले NSUIचे कुमार गवली आणि केनिशा फर्नांडीस आमची वायस प्रेसिडेंट. आणि कुशावतीन आसले फर्नांडो सिल्वा. आणि कितेंय क्वेरीज असल्यार म्हाजोय नंबर आम्ही रिलीज करतले फॉर हेल्प. नागपुरात तुमकां खबर आसा की एक भुरग्याचो सेंटर अबुधाबी म्हणून दाखयल्लो. तशें गोंयान आतां घडपा जायना की कोणाचे सेंटर हांगच्यान इंटरनॅशनल पावले. सो ही टेक्निकल ग्लिच
फाल्यां आमच्या गोयच्या भुरग्यां बरोबर जावपाक जायना. अपार्ट फ्रॉम दॅट इफ स्टुडंट्स हॅव टू बी ड्रॉप्ड बॅक एक्झाम जातकीच सुद्धा, कित्याक फाल्यां कसली व्यवस्था आसतली सरकाराची आमकां खबर ना, बिकॉज आमकां त्यांच्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टमाचेर मात्तूय विश्वास ना. हीच तुमकां एक फोटो दाखयता, ही तुमीच न्यूज हाडली. एक कदंबा ट्रान्सपोर्ट, जय फोटो दिसता की लोक बसींतल्यान देऊन आमच्याच कदंबा धक्के मारता. ही गजाल फाल्यां जावपाक जायना. आमी वॉर्निंग दिता सरकाराक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक, ही गजाल फाल्यां जावपाक जायना, आमच्या भुरग्यां बरोबर जावपाक जायना. ते एक्झाम आन्सर करपाक वतले का बसींतल्यान देऊन बसी धक्के मारतले. सो मेक शुअर that the buses are new buses which are you all are providing. Buses kai technical fault aspa जायना, so that students reach on time. Along with that, home department कडे मागता की they should be smooth traffic काय congestion जायना. ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाकडे मागता की ऑल द जंक्शन्स आणि सिग्नल शुड बी फ्री फॉर द स्मूथ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दिस स्टुडंट्स अँड देअर पेरेंट्स. तिसरी गजाल म्हणल्यार आनी उदाहरण तुमकां दिता. वेऱ्या एक INS मांडवीकडे सेंटर आसा अँड रीच कित्याक INS कडे पावतकीच देन ऑफ कोर्स दे हॅव देअर ट्रान्सपोर्टेशन ऑर्गनायज. बट ते 400-500 मीटर इनिशियल तांकां चलचें पडटलें. थंय आमचे युथ काँग्रेस आनी NSUन ऑर्गनायज केल्ल्यो गाडयो, आमची काँग्रेसीन ऑर्गनायज केल्ल्यो गाडयो आसतल्यो just to provide their transport over there. Plus there will be a help desk with water facility and biscuits also. So त्यांका काय थकपा जायना म्हणून. आणि गोवा फ्युचर ऑफ दिस कंट्री ह्यांच्या लाईफ बरोबर तुम्ही खेळनाका. एकदा खेळ परत खेळनाकात. तुमकां रिक्वेस्ट करता. हांव सगळ्या भुरग्यांक म्हणटा, नाव यू ऑल हॅव टू स्टे पॉझिटिव्ह टुमॉरो. We are there to help you all. सरकार करू ना करू doesn't matter. We as Congress family, we are there with you all. At any time we will help you all. Our helplines are there which we will be releasing. कोणाकी तुम्ही फोन केला जाता, म्हाका फोन केला जाता. तुमकां इवन घरा कडल्यान समज ट्रान्सपोर्टेशन ना, लेट जाले, कितें जाले, अशी कितें गजाल जाता, डू नॉट हेजिटेट. प्लीज कॉल अस. तुमकां पावपाची इवन हाडपाची जबाबदारी आमी घेतले. तुमकां उदकाची समज दिवपाक एवरीथिंग वी विल बी टेकिंग केअर ऑफ. कित्याक तुमी आमचे गोयचे फ्युचर, तुमी भारताचे फ्युचर अँड यू आर द फ्युचर ऑफ टुमॉरो. सो प्लीज तुमकां मागता, रिक्वेस्ट करता की फाल्यां थंड तकलेन वचा, आन्सर करा एक्झाम आणि गोयचे नाव आणि भारताचे नाव मी फुडें काडा. जशे पुराय देशांत नीट एग्जामीचो बोवाळ जाल्लो आसा आनी पुराय देशभर स्टुडंट्सांनी आंदोलन केलो. सो फाल्यां नीट एग्जाम रिकंडक्ट जावपाची आसा. सो आमकां जशें आमच्या यूथ काँग्रेसीचे प्रेसिडेंटान सांगलें की गव्हर्मेंटान कदंबा बसीस फॅसिलिटी पिक अँड ड्रॉप भुरग्यांक दवरल्या म्हणून, आनी दे आर चार्ज, द स्टुडंट्स वील बी चार्ज. सो म्हाका सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, जे कितें तुमी चार्जीस लायल्या ते तुमी परतून घेवच्यो आनी भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट पिक अँड ड्रॉप फॅसिलिटी तुमी दवरचें म्हणून. सेकंडली, आतां आमकांय खबर ना एक्झॅक्टली बसीस खंय भुरग्यांक सोडटल्यो त्यो. सो काँग्रेस फॅमिली तशेंच आमची NSUची टीम आनी यूथ काँग्रेसची टीम जर एक सेंटरांत आमी आसतले, भुरग्यांक कसली गरज पडली
आमच्या हेल्प डेस्क नंबरार तेमी कॉल मारचें. And I, on behalf of NSUI Goa team and Congress family, I wish all the NEET aspirants and the students best of luck. Thank you. ऊपर आओ, रिलीज करो. प्लीज स्टेट अबिल एक मिनट. Thank you. अबिल स्टेट का पढ़ते हैं. तुझं पडतो का? ना. आणि एक खूप पॉइंट हा लास्ट जसे अर्चनान म्हटले की काल फाल्यां सॉरी सर्क्युलर आयला की योगा डे कंपल्सरी केला. आमच्या अध्यक्षान PCC प्रेसिडेंटान गिरीश सरान ऑलरेडी ट्वीट करून ऑलरेडी डिमांड केला की तो कंपल्सरी सर्क्युलर आयला एका विड्रॉ करचो. कळ्ळें न्हू. योगा डे आसा, तुम्ही सेलिब्रेट करा, नो डाऊट, बट टुमॉरो इज संडे. खूप जणांचे आमचे क्रिश्चन कम्युनिटीचे अर्ली मॉर्निंग मीस आसता, आनी कितें प्लॅन आसता फॅमिलीचो, आनी कितें रिलिजियस एक्टिविटी आसता. So we demand that ki this circular should be withdrawn and should not be compulsory. If you all want, you all can do on Monday. Thank you. थँक्यू.